प्रिच्या भाव भयणींनो, आयच्या ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना म्हजें मन गेलें आमच्या दायजाचेर, बो करून ही निमणी वड जी जेजून म्हणली आसा ताका देव अदीकूय दितलो आनी ताचे ना ताचे लागचें जें तो आसा म्हूण समजता तेंय देव काडून घेतलो. म्हज्या नियाळाक म्हाका आमचें दायज, गोंयचें दायज आसा ताचे विशीं आयलें. कालच्या दिसाक आमी जाणवायेच्या पुस्तकान नियाळ केल्लो की जे जुदेव दुसरे कडेन वचून सेटल जाल्ले, ते जे जुदेव फाटीं जुदेयांत वा इस्रायलांत रावल्यात तांकां किकोन करताले वा तांच्या प्रमाणीकपणाचेर एके भाशेन जायते तरेन उलयताले. आयज तावन सुरवातेक जशें आमी आयकलां, आयज तावन आमी ही वाचपां सुरू करता. एजरा, नेहेमिया ह्या प्रवाद्यांच्या हांच्या पुस्तकांतली आमी आयकता. म्हणजे बाबिलोनियंतान जे निर्वाशी परतून आयल्यात, एक्झायल्स ऑफ बेबिलोनिया, ते परतून आयल्यात आनी परतून येवन मंदीर आपलें कशे भाशेन बांदतात, आपलो देश परतून कशे भाशेन बांदूंक सोदतात, ह्या विशीं आमी ह्या दिसांनी वाचता. भाव भयणींनो, जरी तर आमी सर केली, आमी कंपेर केलें, हो देश म्हणजे इस्रायल त्या काळाचो जुदेया, जंय जुदेव जे फाटीं उरलेले ते थोडेच उरलेले आनी जायत्या जुदेवांक नेबुकॉडनर राजान बाबिलोनियेक व्हेल्ले आनी निर्वाशी केल्ले, एक्झायल्स केल्ले. जायतीं वर्सां जाल्या उपरांत बाबिलोनियेन हो एक बरो राजा आयलो, सिरूस, किंग सायरस, आनी हो राजा किरीत भाशेन ह्या लोकां सवें बरेपण दाखयता. कित्याक खुद देव ह्या राजाक ह्या आपले विचून काडलेले परजेक परतून तांच्या घरा बांदून हाडूंक एके भाशेन पाठोवंक लायता आनी हो राजा देवाचें आयकता. हातून भाव भयणींनो, आयज जरी तर आमी पडयल्यान नदर मारली आनी आमी आमचेंच दायज म्हणटा तेन्ना, आमकां गोंयकारांचें दायज म्हणटा तेन्ना जरी तर सर केली जाल्यार आमच्यान म्हणूंक जाता आयज आमचे एक्झायल्स जायते जाल्ले आसात. इस्रायलाच्या काळार तांकां नेबुकॉडनर राजान धरून व्हेल्ले. आयज आमच्या भावा भयणांक, आमच्या गोंयकारांक गोडे खंयच्याच राजान वा खंयच्याच पॉलिटिशनांनी धरून व्हरूंक ना. पूण तसलेंच कितें एक सिट्युएशन कशें जालां, परिस्थिती जाल्या जंय आमच्या गोंयांत काम ना, आमच्या गोंयांत वावर ना, आमच्या गोंयांत दुडू ना, आमच्या गोंयांत फॅसिलिटीज ना, सोयेग ना. हे परिस्थितीक लागून जायतीं आमचीं भाव भयणां आयज गोंय सोडून दुसरे कडेन पावल्लीं आसात, जावं पोर्चुगीज पासपोर्ट करून वो हेर दुसरे भाशेन. जायतीं तातूंतलीं जंय जंय तीं आयज आसात थंय रावन रडटात, आमचें गोंय कितें जाता, काबार जाता. आयज फेसबुकाचेर, वॉट्सॅपाचेर, सोशल मिडियाचेर हीं आमचीं भाव भयणां जायतीं रडटात. तांकां दूख भोगता, गोंय आयज आमचें खंय पावता. भाव भयणींनो, असलीच परिस्थिती ह्या जुदेवांचेर आयिल्ली. जुदेयांत जे फाटीं उरलेले वा इस्रायलांत जे फाटीं उरलेले एके भाशेन कॉस्टवताले आपलें तें दायज सांबाळूंक, आपली आयडेंटिटी सांबाळूंक. तातूंत भितर थोडे जाण आसले तांकां कांयच पडूंक नासलेलें. म्हणटच जे कोण वावुरतात ते खरेंच कॉस्टवताले आनी रावताले केन्ना काय आमकां सुटका मेळटली, ओ आमचें दायज जें आसा तें आमी बरे भाशेन जिवंक पावतले, परतून आमी आमचें देव मंदीर कशे भाशेन बांदतले. कित्याक तांचें देव मंदीर सगळें मोडून उडयल्लें आनी हें देव मंदीर बांदूंक तांचे लागीं शक्ती नासली वा तांचे लागीं रिसोर्सीस नासले जे कोण फाटीं उरल्यात ते. तर असल्या वेळार सिरूस राजा हे जे बाबिलोनियन एक्झायल्स आसले, निर्वाशी आसले, तांकां परतून वचूंक दिता. तेच बरोबर तांचे बरोबर हें देव मंदीर बांदपाक आपल्या मनशांक धाडटा. शिकलेले जे आसात ते इंजिनियर आमच्यान म्हणूंक जाता, असल्यांक धाडटा हें मंदीर कशे भाशेन बांदपाचें. तातूंतलो एकलो एजरा आनी दुसरो नेहेमिया. आनी इस्रायलान देव मंदीर परतून बांदून हाडूंक आनी हो भावार्थ परतून बांदून हाडूंक एके भाशेन जुदेवांचें अस्तित्व जें आसा, जुदेवांची आयडेंटिटी आसा ती नव्यान बांदून हाडूंक तो तांकां पाठयता.
भाव भयणीनो, आयज हेंच आमच्यान आमच्या जिविताक लावून, आमच्या गोंयकारांक लावून म्हणूंक जाता काय, बो करून जे आमचे भाव भयणां भायर आसात ते आयज परतून येवपाक शकतात काय, हांव नकळो. पूण नियाळ हाचेर हांव करतां. आमचीं जीं भाव भयणां भायर आसात आयज एक्झायल्स कशे जाल्ले आसात, निर्वाशी कशे जाल्ले आसात, थोड्यांच्यो सिटीजनशीप गेल्ल्यो आसात. भारताची सिटीजनशीप आनीक ना तांचे लागीं. पूण आमचे गोंयकार, खरे नीज गोंयकार, जायते जीं घरां हांगासर ती परतून जेन्ना हॉलिडेयांक येतात पळयल्यार आनीक कोण रावता. भायर घालूंक वचत जाल्यार भायर घालपाक जायना, कायदोय तांचे वाटेन ना. हांगाचे जे पॉलिटिशन्स आसात तेय तांकां आदार करिना. जायतीं जाणां रडटात आतां आपलीं घरां गेलीं म्हणून, आमच्या घरान आनीक कोण रावतात. ते कडेन थोडे जाण भायले, थोडे आमचेच गोंयकार. असली परिस्थिती जेन्ना आयल्या तेन्ना ही आयची वाचपां भाव भयणीनो आमकां हें उगडापेक करून दाखयता. परतून येवपाक जाय. रिटर्न ऑफ द एक्झायल्स इज इम्पॉर्टंट टू बिल्ड जेरुसलेम वन्स अगेन. परतून जेरुसलेम शार बांदून हाडूंक, मंदीर बांदून हाडूंक हे जे निर्वाशी आसले तांकां परतून येवपाक पडले. परतून येता तेन्ना भाव भयणीनो हे जे बाबिलोनियंत आसले म्हणलां तशें, सिरूस राजा आयलो तेन्ना तांकां जायत्यो सवलती मेळूंक लागल्यो आनी ते बरे भाशेन जिवंक लागले. थोडे जाण व्हड जाले, तांचेय लागीं आतां थंयसर प्रॉपर्टी आसा, थंयसर तांचे लागीं शिकप आसा, थंयसर तांचे आतां बिजनस आसा. तरी आसतना हें सगळें फाटीं दवरून जें दायज आमकां आमच्या देवान दिल्लें, आमच्या पुर्वजांक जें दायज दिल्लें तें सांबाळूंक ते परतून आयले. आनी हें परतून येवप म्हणल्यार समजूंक आमकां एकदम गरजेचें. बो करून जीं कोण भायर आसात, जीं कोण भायल्या देशांनी आसात तांकां समजूंक एकदम गरजेचें. हे येता आसतना तांकां आतां कमींग बॅक टू लोवर स्टँडर्ड्स अशें जाल्लें. कित्याक आतां पेर्सियेंत वो बाबिलोनियेंत तांचो स्टँडर्ड ऑफ लिवींग वाडटालो. आनी असल्या वेळार जेरुसलेम येवप म्हणल्यार जंय डिवेलपमेंट ना, जंय कांय फॅसिलिटीज ना, जंय सोयेग ना, थंय तांणी परतून येवपाक जाय आसलें. फकत देवान आमकां दायज दिल्लें तें दायज सांबाळच्या मोगान हे एक्झायल्स म्हणटात ते वो निर्वाशी लोक जो आसलो ते परतून आयले. आनी मागीर तांणी इस्रायल परतून बांदून हाडलें. आपलें राज, आपलो देश नव्यान बांदून हाडलो. एके भाशेन तांणी आपलो उजवाड जो पोंदाक दवरलेलो, मेजा तोळाक दवरलेलो, तो वयर पेडार काडून दवरलो. जशें आयचे शुभ वर्तमानान जेजू सांगता, कोणूच आपलो दिवो पेटोवन तो आयदोणां पोंदाक वो मेजा पोंदाक दवरिना, पूण सगल्यांक ताचो उजवाड मेळचे पासून तो वयर पेडार दवरता. असलेंच कितें ह्या निर्वाशांनी केल्लें आयज आमकां गरज आसा काय? आयज आमच्या भाव भयणाच्यान अशें करूंक जाता काय? आयज जे कोण कश्टवतात हांगासर तांकां मजबूत करूंक, तांकां भरवसो दिवंक तांच्यान आयज येवंक जाता काय? हांव नकळो हाचे विशीं. पूण हे पेर्सियेंसान जे आयिल्ले ते परते आयले तेन्ना जुदेयान जे आसले जुदेव तांकां एक नवी घोटाय मेळ्ळी, तांकां एक नवो भरवसो मेळ्ळो आनी तांणी हो आख्खो बदल हाडलो. तर आयच्या दिसाक हाचेर आमी नियाळ करुया, सगळीं नियाळ करुया. कितें करूंक जाता आमच्यान आमचें दायज सांबाळूंक, कितें करूंक जाता आमच्यान आमकां भावार दिल्लो आसा तो नव्यान बांदून हाडूंक, कितें करूंक जाता आमच्यान आमी जी शिपडलेलीं आसा ती परतून एक जावंक, आमचे मदें एकवट घडून हाडूंक, आमचें दायज सांबाळूंक आमच्यान कितें करूंक जाता. तूं कितें करूंक तयार आसा हाचेर हो आयज तुमचो नियाळ जावं दी. तर होच नियाळ करता आसतना जेजू आमकां सगल्यांक एक करूंक आयला. जेजू आमकां सगल्यांक सोडवण दिवंक आयला. तोच जेजू आतां ह्या आल्ताराचेर येता, ताका घेवंक तयार जाता आसतना आमचेंच अर्पण, आमचें मन, आमचें काळीज ह्या आल्ताराचेर उबारुया.